एमपीटीचेर कोळसो हाताळटना जाता ते प्रदूषण बंद करचे म्हण मुरगांव अगेन्स्ट पोल्यूशन समितीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या। समितीन उपजिल्लोधिकारी सचिन राणाक निवेदन दिले। शारांतल्या कोळसो व्हरपी ट्रकांची येरादारी बंद करपाचो थाराव मुरगांव पालिकेन घेतिल्लो। ताचे कितें जालें काय म्हण आदलो आमदार जुझेफ फिलिपाचो प्रश्न। एमपीटीचेर अदानी आनी जिंदालाच्या कोळशाक लागून मुरगांवां प्रदूषण वाडला। लोकांक कोळशाचो उपद्रव जावंक लागला। सरकारान बेगीन उपाय काडचो म्हण मुरगांव अगेन्स्ट पोल्यूशन मागता। रेंडम दिल्लो आसा कित्याक तर आमी पळयलां की वास्को सिटी एज वेल एज मुरगांवान हे कोल पोल्यूशन आसा पळय एमपीटीन जावं जे अडानी ग्रुप्स JSW जे काम करता ते पोल्यूशन वाडत आसा आनी ऑथॉरिटी हाजेर खबर आसतना एक्शन घेना। ताका लागून एज अ लास्ट रिकोर्स आमी तांकां एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा वेरीन आमी तांकां कॉल अपॉन केल्लें आसा की तुमी हाजेर एक्शन घेवची इमिजिएटली विदीन द पिरियड ऑफ 30 days नाजाल्यार आमी फर्दर एक्शन घेतले। गेल्ले फावटी म्युनिसिपालिटीन एक रेजोल्युशन केल्लें आनी त्या रेजोल्युशनाचेर ताणें म्हणलेलें विदीन नेक्स्ट फ्यू डेज ते सगळे आपूण एक्शन घेतले आनी बंद जातले। हांव ते कार्लोस आल्मेदाक ह्या वास्को MLA हांव उलयतां वो इचाता कितें जालें काय म्हणून ते खूंय पावले। आयज लोकांक आयज लोकांक फटयता तो फटयता जो म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांकूय पीश कोत्ता खूंय पावलां ते। गव्हर्मेंट आसा पळय खास करून पावर मिनिस्टर तेजे एवरी टायम यू टर्न स्टेटमेंट ते रिकॉर्डेड जाला। सो मिलिनान हे करून कितें तरी फास्ट एक्शन घेवपाक ना जाल्यार आमी तांकां अल्टिमेट दिला विदीन 30 days वी आर टेकिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। मेमोरेंडम फ्रॉम द मुरगांव अगेन्स्ट पोल्यूशन they are asking about looking into the matter of pollution caused due to coal, bauxite and wooden chips. They are pretty concerned about the pollution level in the Murmagaon Port Trust and I'll look into this. They have already submitted a copy to member secretary of Goa Pollution State Board. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। आता पळया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। 13 फेब्रुवाराक मडगांवच्या रवींद्र भवनात गोंयभरच्या शेतकारांची परिशद जातली। परिशदेचे उक्तावण केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंद्रिया करतलो। आम्ही गोंयांक एक राज्यस्तरीय सगळ्या जे प्रोमिनंट शेतकार जे आसात प्रत्येक तालुक्यातले एक 80-90 अशे जे प्रोमिनंट शेतकार आसात तांच्या सगळ्यांची एक दिसभरा खातीर एक परिशद जी आसा ती गोंयांक आम्ही 13 तारखेर रवींद्र भवनाक आणि या परिशदेक केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंद्रिया हे त्या परिशदेचे उद्घाटन करपाच्या खातीर गोंयांक येतात। लालू प्रसादाचो राष्ट्रीय जनता दल गोंयांत विधानसभेक उमेदवार घालतलो। पक्षाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस SM कमलालम मडगांवां मीडिया कडेन उलयलो। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिनका काम है गरीबों की लड़ाई लड़ना, गरीबों की हिफाजत करना, मजलूमों की बात करना, मुसलमानों की बात करना। अभी तो हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि कितनी सीटों पर जहां हम मजबूत होंगे वहां चुनाव लड़ेंगे। हाँ अभी मैंने नया अध्यक्ष अभी बने हैं ये अहमद कादर साहब। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। साळ न्हंयत पाणघोडी मेळ्ळी। गोंयांत हे जलचर नवेच। कुडबळचो नुस्तेकार लवू केरकाराच्या जाळ्यांत ही पाणघोडी अडकली। तिका घरा हाडले उपरांत बादलेत दवरिल्ले कडेन तिणें शेकड्यांनी पिलां काडली। NIOच्या शास्त्रज्ञांनी तिका व्हेली। पळयात पाणघोडो आनी ताची पिलावळ। आमकां जो सी हॉर्स मेळ्ळो पळय न्हू तो 31 तारखेक सुमार मेळ्ळो आनी तो प्रेग्नंट आसलो। आमी तो मागीर परत सोडूंक ना कित्याक ते बारीक ते हे नुस्तें खायत म्हणून। मागीर आमी ताका एक नुस्त्याच्या बॉक्सान दवरलो आनी ताका ऑक्सिजन घातलो आनी तेणी 4 तारखेक सुमार तेणी आपली पिलां दिवंक कॉमेस केली। On one side we say that we talk about the depletion of the environment, the conditions, worsening conditions of River Sal, and on the other side we get this beautiful sign which suggests that the ecological conditions, the biological conditions over here are very conducive for this kind of species. So we have developed different types of feeds. So we'll take utmost care at our laboratory, which we can call as a maternity home. इतल्या खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।